सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी मोइजेस आयलो आनी ताणें पोरचेक सर्वेस्परान दिल्ल्यो सगल्यो आज्ञा कुडीत केल्यो आनी सगळे हुकूम. पोरचेन एकाच ताळ्यान म्हणलें, सर्वेस्परान फरमायलां तितलेंय आमी पाळटल्या. मोइजेसान सगल्यो आज्ञा बरोवन दवरल्यो आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं इस्रायलाच्या 12 कुळांच्या नांवान 12 फातर घेवन दोंगराच्या पांयशी एक वेदी बांदली. उपरांत थोड्या तारुण इस्रायलिटांक सर्वेस्पराच्या मानाक होम आनी बैलांची शांतीची योजना करूंक लायले. अर्दें रगत मोइजेसान तोस्तान घालें आनी उरलोले अर्दें वेदीचेर रोकयलें. कराराचें पुस्तक घेवन ताणें तें पोरचेक वाचूंक दाखयलें आनी ताणें म्हणलें, सर्वेस्परान फरमायलां तें सगळें आमी पाळटल्या, ताचें आमी आयकतल्या. उपरांत मोइजेसान रगत घेतलें आनी पोरचेचेर शिवोर मारून म्हणलें, सर्वेस्परान तुमचे कडेन केल्ल्या कराराचें हें रगत हो करार सगल्यो ह्यो आज्ञा आटापता. देवाचें उतर हें. देवाचें वोट उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. दिनवासनीचो योद देवाक भेटुयात. उदेंती तावन ओस्तमते पर्यान सोगता सर्वांचो देव सर्वेस्पर उलयता. पृथ्वीच्या मनशांक तो जमून हाडटा. सोबीत सुंदर सियोना तावन तो परजोळटा. सबाब दिनवासनीचो योद देवाक भेटुयात. योद करून म्हजो करार मानून घेतिल्ले म्हजे पोरचेक म्हजे मुखार जमोवन हाडात. देव आपुणूच नीत करूंक वेता. देखून मळप ताचे नितीवंत पुरगुट्टा. सबाब दिनवासनीचो योद देवाक भेटुयात. दिनवासनीचो योद देवाक भेटूय. वर्ता देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळ. मागीर म्हाका आकांताच्या दिसा उलो मार. हांव तुका निबारतलों आनी तूं म्हाका मान भोवमान दितलो. सबाब दिनवासनीचो योद देवाक भेटुयात. उद्गार. Sorvesporak, 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 sorvesporak. तुमच्या काळजांनी वंपलां आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा त्या उतराक खालती रावात. Sorvesporak, 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 sorvesporak. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. जेजून आनी एक वोपार लोकांचे उरपोंजेक घाली. आपल्या शेतान बरें बी वोंपलोल्या एका मनशा पोरी सोर्गीचें राज. सगळीं न्हिदलोलीं आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर वोपून गेलो. शेत वाडोन कणसां येतोच नेरूय दिश्टी पडलो. गोरकाराच्या वावराड्यांनी ताचे चडशें येवन अशें म्हणलें, दोनया तुज्या शेतान तुवें बरें बी वोंपलोलें न्हय, तो तातूंत नेर खंयचो आयलो? ताणें अशी तांकां जाप दिली. ह्या दुस्मानान केलें काम. चाकरांनी ताका विचारलें, आमी वचून शेत न्हदलोलें तुका जाय? ताणें जबाब दिलो, नाका, नेर उमटीतना
घोडयेक तुमी त्या बाराबोर गोंवय उमटिशात. लुणवी येयसो दोनी बाराबोर वाडोवन दी. आनी लुंतीत तेन्ना पयलो नेर एकठांय करून उज्याक लावचे खातीर ताची पेंडकुलां बांदाय म्हूण. मागीर गोव म्हज्या कोड्यांत बरात म्हूण हांव लुंतोल्यांक सांगतलों. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. लुणी येयसो दोनूय बाराबोर वाडोवन दी. मॅथ्यू 13:30. नियाळाक आदार. आयज आमी बागेवोन जोखीम आनी आना जेजूची शेपाय शेमायची दोबाजीक परब समोर उमतांव. तांचे अखोंड भावार्थाक लागून आमची सोर्गींची आवय मारिया देवाच्या मोगान आनी ल्हानविकायेन वाडली. होच तांचो भावार्थ, तांचो देवा सोबे संबंद कितलो गोठ तें दाखयता. आयच्या पयल्या वाचपान सर्वेस्पर देव मोजेसा वरवीं इस्रायल पोरचे लागीं करार करता. सर्वेस्परान फरमायलां तें आमी पाळटोल्या म्हूण एकाच ताळ्यान सगळीं भास दितात. हें दाखयता देवा सोबे विस्वास आनी पोरजेचो मोग. होच मोग आनी विश्वास शेबाय शेमाय आपल्या नात्रां सोबें दाखयता आनी तांचे सोबें आपलो संबंद गोट करतात. शुभ वर्तमानान जेजू नेराची वोपार सांगता. ते वोपारीन जेन्ना दुस्मान येवन नेर वोंपतात तेन्ना वोंपी म्हणटा, लुणी येयसो दोनी बाराबोर वाडोवन दी. जशे परी तो वोंपी एका बऱ्या खिणाक रावता तेच परी आमची शेपाय शेमाय आमकां आमचे जिविताचे पयन करतना जायते मार्गदर्शन दितात आनी आमचे भितर मोगाचे आनी जाणवायेचे बी वोंपतात. आयज आमी आमच्या घराब्यांत आनी समाजांत एक बरें बी जावंक प्रयत्न करुया. मोगाचे खोल भावार्थाचे आनी देव भिरांतेचे बागेवोन जोखीम आनी आना भाशेन आमचे जिवीत दुसऱ्यांक देखीचे करूंक प्रयत्न करुया आनी दुसऱ्यांक बरें मार्गदर्शन दिवंक वावरुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. आयच्या दिसा आमी बरें करण्यांतल्यान एका मनशाक खुशालकाय दिवंक वावरुया.